स्थळ्यां तुका गितां गातां एकाच काळजांत तुजो मोग करतां एकवटांची येवकत्रेकतां पवित्र स्नानांत आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्यार पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेक सासणी जिवीत आमकां जोडून दिलाय एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गातां एकाच काळजांत तुजो मोग करतां एकवटांची येवकत्रेकतां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्ताते मोगाचे न्हू आज इगस माता सा लुईस गोंजागाचें स्मरण करता आयची लितूची आमकां एराची जप्ती करिनासतना एकामेका सोडदोत करून माया मोगां जियोंक आपोवणें दिता सामान्य जावन एकामेकाची स्वच्छांत आमी माहीर जावन आसा पूण जेजू आज आमकां पेल्या तें बरेंच पळोवंक उलो दिता देखून मोगाच्या न्हू समुदायांत जियेतना एकामेकाच्या सुखेंक चड गुमान दिनासतना एकामेका अर्थ करून मोगां जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमची पातकां वळखून आमी सर म्हणुया हांव पातकी सर्वदा देवाम आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतनान विसरून वायट नदरेन सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो अपराध ह्या वस्तूंचें मदान संस्कार सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या भलायकी प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातखां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा सर्देन्यांच्या दातारा तुझ्या आधारान भगवंत लोविसान निर्दोशी आणि प्राजदाच्या जिविताची आमकां एक विचित्र देख दिली ताची विनवणी मानून घेवन ताचे निर्दोशी जिनयेचो आमी पाटलाव करूंक ना तरी प्राचितान तुजेशी परतूंक आनी काळजाचें निर्मळपण जोडूंक आमकां करपा थी आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र म्हणजे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें तुज्या देशांतलो तुज्या दायजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव दाखयतलो त्या देशाक वच हांव तुजेत लावन एक व्हड पजा उपजयतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो
आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. तुजे आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवें आशिर्वाद घालतलो. तुजे शिराप घालतल्यांचेर हांवें शिराप घालतलो. संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सरेस्पराच्या उतरां फाळो दिवन अब्राम भायर सरलो आनी लोटी ताचे सोबेन गेलो. अब्राम आराम सोडून गेलो तेन्ना ताका 500 वर्सां प्राय. अब्राम आपले बायले सारायकी, आपल्या पुतण्या लोटाक आनी आरानांत पुंजायले सगळे दान दिर्वे आपल्या साकरांक आनी साकरनी घेवन कानान देशा पयन करून गेलो आनी थंय पावलो. अब्राम शेकेमाच्या पवित्र जाग्याक म्हणजे मोराच्या पवित्र रुखाव सरशी पावसर त्या देशांतल्यान मुखार गेलो. त्या काळार कानानगार त्या देशांत वस्ती करतली. सरेस्पर अब्रामाक दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, ओ देश हांव तुज्या संततीक दितलो. आनी आपणाक दिश्टी पडल्या सरेस्पराक ताणें थंय एक वेदी बांदली. तो थंय थावन बेथेलाच्या उदेंती आशिल्ल्या दोंगराळ प्रदेशाक गेलो आनी थंय ताणें आपलो तंबू मारलो. त्या तंबाचे अस्तमेक बेतेल आनी उदेंतीक आई म्हणलें गांव आसलें. थंय सरेस्पराक ताणें एक वेदी बांदली आनी सरेस्पराचें नांव ताणें उलो मारलो. उपरांत अब्राम नेगेबाचे वाटेन पयन करीत गेलो. देवाचें उतर. जे परजेक सरेस्परान आपले दायज करून विंचल्या ती करीस बागी. जी परजा सरेस्पूर आपलो देव म्हूण वळखता, जे परजेक आपले दायज करून ताणें विंचल्या ती करीस बागी. सर्गांत हांव सरेस्पर सकला नदर घालून आसा, देखून सगळे मनशाकोळ ताच्या दोळ्या मुखार आसा. सरेस्पर जाल्यार आपली बाया भक्त आसल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तल्यांचेर जतनाय नदर घालता. तोच तांकां मनांतली निवारता, दुखळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. आमी सरेस्पराची वाट पळोवन आसा. तो आमचो आदार आनी आमचे डाल. जसो तुजेर आमचो बरो सरेस्परा, तशी आमचे आसून तुजी दया. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना परकिता तसलें. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. माते वापरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हेरांची जडती करूंक वचनाकात. त्या दळा तुमची जडती जावची ना. कित्याक हे परी तुमी हेरांक जडती करतात, ते परी तुमची जडती देव करतलो. आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात, त्याच मापान तुमकां तो मापतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसर तुका दिसता मू. तुज्याच दोळ्यांत आसा तें आडें तुका दिसना कित्याक. आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडें आसता. तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतले किसर काडूंक म्हाका सोडूं म्हणून तुवें सांगचें कशें. कपट्या, तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड
आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्वस्थ दिसतलें. देवाचें उतर हे वखरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें सर्वेस्पर देव अब्रामा कडेन उलोवन म्हणटा, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायच्या गोत्र्या मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. अब्राम आरान गांवांत वस्ती करनासलो. थंय एक तृप्तेचें धादोसकेचें जिवन तो सादतालो. कांयच उणें ताका नातिल्लें. तो त्या गांवांत सेटल जालो. आतां अवचित देव ताका सांगता, हो गांव सोडून वच म्हणून. अब्रामाक कितें बगनाका, जायतीं सावलां भोवशा ताच्या मोतींत उपजलीं आसतलीं, पूण ह्या सावलांक तो चड गण्य करिना वा जापी सुद्दां वचना. तो देवाचें उतर आयकता, देवाच्या थाळ्याक तो पाळो दिता आनी देवान ताका कितें सांगलां बळें तो करूंक मुखार सरता. तो बायसन त्या गांव सोडून बायसन वता. मोगाचें न्हू, असलो भावार्थ अब्रामाचो जावन आसलो. कित्याक पासून ताणें देवाचें उतर तक्षण आयकलें. पयले सुवातेर ताका देवाचेर संपूर्ण पातयेनी आसली. आमी एका मनशाक, एका व्यक्तीक पातयेत हांव तर ताणें सांगिल्लें करता, आमकां दुबाव आसना आनी तक्षण तें करता, कसलेंच आमी चिंतिनासतना. तशेंच अब्रामाक देवाचेर तसली संपूर्ण पातयेनी आसली. देखून तो मुखार सरता, देवान कित्याक तें सांगिल्लें तें करूं. दुसऱ्या तेवातेर पयलें थावन सुरवेर थावन अब्रामान आपल्या जिणेंत देवाक पयलें स्थान दिलें. पयलें स्थान देवाक. ताजे उपरांत तो कानान गांवाक येता जाल्यार तो देवाक पयलें वेदी बांदता. पावले तक्षण थंय वेदी बांदता. देवाक हरसूंक, आपले उपकारी मन दाखोवंक, केदाळे देवाचो उपरास काडूंक. तशें आपल्या जिणेंत पयलें स्थान ताणें देवाक दिलें. आनी तिसरे सुवातेर ताची भद्रती, जिणेची भद्रती म्हूण आसा, ती भद्रती देवाची आसली. जायत्यो भूंय आसली, भूंय भाट आसली, साकर आसले आनी संवसारी वस्तू आसल्यो, पूण ताच्या जिणेची भद्रती ती न्हय जावन आसली. ताची भद्रती फकत देव. देखून देवाचेर सदांच तो अवलंबीत जालो. देवाचेर तो होंदून रावलो. संवसारी वस्तूंक तो लबदून जिवोंक ना. संवसारी वस्तू आसल्यो तरी, जायते ताका आसले तरी तो लबदनासतना फकत देवाक तो लबदून जियेलो. असलो भावार्थ अब्रामाचो जावन आसलो. आनी कोण आपूण एक भावार्थी म्हणून लेखता, आपूण एक व्हड भावार्थी म्हूण चिंता, ताचे तें अब्राम ते असलो भावार्थ आसूंक फावो. आज आमी सांग गोंजागा, लुईस गोंजाग हाचें स्मरण करता. लुईस गोंजागा थंय असलो भावार्थ आमकां दिसून येता. तो 1568 इसवेंत इटेलींत एका व्हड मंथनाच्या कुटुंबांत, ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मालो. आनी ताच्या घरा विलासी जिवन, संवसारी कुशालकाय आसली. पूण ल्हान थावन गोंजागा ह्या कुशालकायेक जावं दी, विलासी जिवनाक जावं दी, आकाशे जावंक ना. ल्हान थावन एक नितळ निर्मळ जिवन जिवंक तो शिकलो. ल्हान थावन उपवास करूंक तो उपवास ताणें केलो. आनी थोडो वेळ, जायतो वेळ मागण्यांत तो करशितालो. आनी बापायन जायतीं सपनां दाखयलीं. आपलो पूत एक आपणा बरी ताका आस्थानांत, रायाच्या आस्थानांत एक मिलिटरींत तो व्हडलो हुद्दो आसलो आनी आपलो पुती त्या हुद्द्याक पावतलो देखून तो तरबेत करूंक चिंततालो. पूण गोंजागाचें जिवनच दुसरें आसलें.
तो देवातय आकर्शीत जालो. आत्मीक जिणेंतय ताणें आसक्त दाखयली आनी 17 वर्सां प्रायेचेर तो जेजुवीत मेळाक भरती जालो. आनी ताजे उपरांत 5 वर्सांची तरबेती तो जोड नासलो रोमांत. आनी त्या वेळार एक सांक्रामीक पिडा सुरू जाली, सगळ्यांक विस्तारली. आनी त्या वेळार जेजुवितांनी रोमांत एक आस्पत्र उगडली. ह्याच पिडे सांक्रामीक पिडेंत वळख जाल्ल्यांक वळख गेल्ल्यांची सेवा करूं. आनी जायते जेजुवीत ह्या जाग ह्या आस्पत्रेंत पिडेतांची सेवा करताली आपल्याचे जीव रिस्केर घालून. आनी त्या वेळार हो तरबेज सेमिनारिस्ट गोंजागा. आनी गोंजागान आशा दाखयली, आसक्त दाखयली हांवूय त्या पिडेसांची सेवा करता म्हणून. नाका म्हळ्यार तो वरती आसक्त दाखयली ताणें. आनी त्या आस्पत्रेंत त्या संक्रमीत रोगाक वळख जाल्ल्यांची ताणें सेवा केली. आनी तीस पिडा ताका लागली आनी त्याच पिडेन त्याच पिडेक तो बलीक जालो. मोगाचें न्हू, गोंजागाथंय लुबीस गोंजागाथंय ओर्थो भावार्थ, खरो भावार्थ अब्रामध्ये आसलो आमकां दिसून येता. आनी ताचो भावार्थ फकत उपवास करच्यांत वा मागण्या करच्यांत सीमीत जावंक ना. ताणें पिडेसांची हेरांची सेवा केली, गरजेवंतांक तो पावलो आनी असो ताचो भावार्थ खरो भावार्थ म्हणून ताणें दाखयलो. आयज आमी ह्या दिसांनी कोवीड पिडेक विस्तारले आमी पळयता. जायतो लोक बली जाला आनी जायतो लोक जीव रिस्केर घालून ह्या पिडेक संक्रामीक पिडेक वळख जाल्ल्या वळखतल्यांची सेवा करता. आनी जायतो लोक लॉकडावना वरवीं कश्ट जाता आनी जायतो लोक हे स्वयंसेवक जावन वॉलंटियर जावन हांकां आदार दिवंक मुखार जाता. निजायकी तांचें काम विशीं वर्थे म्हण येत. आनी अशें आमी केल्ले मरिवात आमचो भावार्थ खरो भावार्थ म्हणून आमी दाखयता. तर मोगाचें न्हू, अब्रामात असलो भावार्थ आमचें तें आसूं दी. लुईस गोंजागाचें तें आसली ती जिणी नितळ निर्मळी जिणी आमची जावं दी. ताचे बरी आमी आमच्या जिवाची आशा आमच्या जिवाचेर ह्या संवसारी वस्तूंक लब्ध नासतना हेरांची सेवा करूंक आमी मुखार सरया. ही कृपा आमी मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सर पोदेदार देवा बापाक मानतात असलें सांबाळ मागात. बलिदान आपल्या मानकाने महिमेक आमच्या लेख्या सभेच्या आदावाक सर्वेस्पराम भाग्यवंत लोबीस बरे आमकां कृपेच्या नितळ निर्मळ शेल्यान निठवण ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक फावो खर आनी तुज्या शुभम देण्यानी भर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांव बी.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उभारूया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन बसोवया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतर. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारात सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसाराच्या वैभवान उंचकीत काळजेचे. सर्वेस्पराचे नांव येता काळजे उंचकीत काळजेचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रात्म्यांत धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेत मनशां बसत तें वरवतलें. हे म्हज्या उगदासाक करात. भावार्थ सगट पगतुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सरभोग. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका तीन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवथेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन वर्स बरोवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव मरे देवाचे मे सांगाती भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत लुईस गोन्झाग, भगवंत दमदुतां आनी सकाळीं तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जे सोथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेधार बापा सर्वंदनानी भयभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र आसां, तुझे राज संकळ्यो, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसां. आमचो दिसपट्टो राज संकळ्यो आनी आमी आमचे लांब तशें आमची पातकां आमकां आनी नाका वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचें भाग्य आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतां म्हळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाश्री सुसराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाश्री सुसराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाश्री सुसराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Grace
याचे देणे ख्रिस्ता याचे जेसू गवळ्या बोलया रितू जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेसू गवळ्या बोलया रितू जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, देवदूतांच्या खाणान तुवें आमकां दादोशी केली. भाग्यवंत लुईसाची देख घेवन तुका ह्या ध्याना खातीर नित्य काळी दिन वासूंक आमकां कृपा दी आनी आमच्या पातकी सैंबाच्या आनी संवसारी वंदवण्या मदें निर्मळपणाचे मोल वळखूंक आनी ह्या पवित्र जेवणाचे गठायेन निर्मळपण सांबाळूंक आमकां भोव करून आमच्या तरणाट्यांक फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सबदाते बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून येत क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. Veta somia tuzo spirit angeta gata gata somia tu Jesus sai hamata tuns mozo tirada tuns mozo samarna tuns mozo tirada tuns mozo samarna. Veta somia tuzo spirit angeta gata gata somia tu Jesus sai hamakta Mokar putra sove Augvalveri ashirvadi bamka Băghem Hristos și Lui, mă rog, cam ceva, am să-ți mărântei, Papa și Pătăceni, Păvătrat, Meștănăvii.